आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय म्हत्वाच्यो खबरो. लोकशाय निरोगी उरपाक निरोगी पत्रकारिता खूप गरजेची म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला. मास कम्युनिकेशन इन गोवा पुस्तकाचे विमोचन करतना पार्सेकारान ही उतरां काढली. मना विरुद्ध बरयलें जाल्यार खूब वायट दिसता, बट दॅट इज एसेन्शियल, दॅट इज निडीड, दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी म्हाका दिसता एक निरोगी लोकशाहीक एक निरोगी पत्रकारिता तितलीच आवश्यक आसा. गोव्यात ती निश्चित आसा. जोर हे कोंकणी फिल्म न्यूयॉर्कात जावपा आशिल्ल्या भारतीय सिनेमा महोत्सवात वेचून काडला. I think we should all be proud that आम्ही गव्हर्नमेंटाकडे काय मागू ना, दिस वी हॅव जनरेटेड फ्रॉम आवर ओन सोर्सेस आणि हे फिल्म केला आणि ताजी एक पावती आमकां सध्या न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवलान दिल्या. ते फिल्म थंय सिलेक्ट करून गोंयचे सगळ्या फिल्म मेकर जे हालीं आमी पळयतात, खूब फिल्म मेकर तयार जाल्या गोंयांत, तांचे वतीन हांव गव्हर्नमेंटाक अपील करपाक सोदतां की गव्हर्नमेंटान शॉर्ट फिल्म दाखोवपा खातीर कितें तरी एक प्लॅटफॉर्म तयार करचो जो आज ना. हस्तकला आणि शिल्पकृतींचे प्रदर्शन आणि विक्री आयतारा सावन मंगेशी सुरू जाल्या. प्रदर्शन 25 एप्रिल मेरेन चलतलें. द्वारकाई महिला मंडळान हे प्रदर्शन दवरलां. मेन उद्देश जो आसा की पिवळ मतदारसंघातले जे स्वयंसहाय्यक गट आसा, महिला मंडळ आसा, तांकां एकत्र करून जे गेल्या 8 वर्सांत ती जे जे कितें शिकल्या आणि जे शिकून ते स्वता जावन तयार करतात त्योच वस्तू हांगा विकले गेले वतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हाड्डोळा म्हाळशेच्या देवळांत आयतारा सावन महानुष्ठान चालू जालें. म्हाळशेच्या पिंडिकोत्सव आनी सुवर्ण शिखर कलश स्थापनेक निमतान ही कार्यावळ चालू जाल्या. 12 दीस ह्यो धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी चलतल्यो. म्हाड्डोळच्या श्री म्हाळसा देवस्थानात आयतारच्यान महाअनुष्ठान सुरू जालें. त्या निमतान सकाळी श्री देवता प्रार्थना, नवग्रह, वास्तू होम आनी साबार धार्मीक कार्यावळी जाल्यो. ह्या कार्यावळीत कितल्याशाच पुरोहितांनी वांटो घेतिल्लो. म्हाड्डोळा श्री म्हाळशेच्या देवळात मनाक जी शांती मेळटा तशी हेर खंयच्याच देवळांत मेळना अशें भावीक म्हणटात. इथल्यासारखं सुबक सर्व शांततामय, मोठा परिसर, स्वच्छता असं देवस्थान कुठेही पाहिलेलं नाही. आणि इथे येऊन मनाला जी शांतता लाभते ती इतर ठिकाणी अजूनपर्यंत तरी कुठे अनुभवली नाही. या देवळाचा 650 वर्षानंतर जो कलशाचा, सुवर्ण कलशाचा कार्यक्रम होतोय तो अवर्णनीय असा आहे आणि 10-12 दिवस हा कार्यक्रम चालणार आहे. प्रुडंटा खातीर म्हाड्डोळच्यान विवेक प्रभू. 2016 अंडर-16 फुटबॉल चॅम्पियनशीप सर्तीच्या आयोजना खातीर भारताची तयारी चल्ल्या. सर्तीच्या आयोजनाक भारतानूय प्रस्ताव घाल्ल्यान आशियाई फुटबॉल महासंघाची टीम सध्या गोंयांत फुटबॉल स्टेडियमांची पळोवणी करता. आयतारा हे टीमीन गोंयांत येवन वास्को टिळक मैदान आनी फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियमाचें इन्स्पेक्शन केलें. सप्टेंबर 2016 ही सर्त जावपाची आसात. कतार आनी इराणानूय ह्या सर्तीच्या आयोजनाक प्रस्ताव घाला. आशियाई फुटबॉल महासंघाच्या टीमीन आयतारा गोंयच्या 2 फुटबॉल स्टेडियमांचे इन्स्पेक्शन केलें. सप्टेंबर 2016 16 वर्सां सकयली AFC फुटबॉल सर्त जावपाची आसा. ते फाटभुंयेर भारत जर ही सर्त आयोजीत करता जाल्यार गोंयांतूय कांय मॅची जावंक शकतात. ताका लागून ह्या टीमीन हें इन्स्पेक्शन केलें. कतार आनी इराणय सर्त आयोजीत करपाक दावेदार आसात. This is a bidding inspection for the Under-16 Asian Football Confederation Championship on 2016. India is one of the 3 bidding nations with Qatar and Iran. And Goa is one of the 2 bidding cities in the country to become a host of the venue if India is selected. The tournament will be in September 2016 and it's actually the final stage of the qualifiers of the Asian continent for the FIFA Under-17 World Cup. It's going to be played here in India. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.